आनीक डावट आसा अरेस्ट बीन जावपाचें अशें गोंयांत? पळोवया रे, पळोवया. केलो जाल्यार म्हाकाच कळटलें. आज ह्या उलयला तातल्यान म्हाकाच कळटलें. कारण ज्या तरेन विक्टिमायजेशन चल्लां ऑफ अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी, इट इज नॉट डन. It is not done. That why only particular community leaders were called today. It is not done. It's a clear-cut message. आणि हे जर आमच्या कम्युनिटीतल्या लोकांक दिसना, आय एम सॉरी. आज म्हजे बरोबर सारस्वत आसा, म्हजे बरोबर कॅथलीक आसा, म्हजे बरोबर मराठा आसा, म्हजे बरोबर सगळे लोक आसा. ते इतल्याच खातीर आसा की ते सत्या बरोबर आसा. जाती वयल्यान मतां मागची न्ही, करची न्ही, आनी जाला जाल्यार आमी ते चुकूय म्हणटा. पण आज जाती वयल्यान जर कोणाक विक्टिमायजेशन करता, देन इट इज नॉट फेअर. 2 दिसां पयलीं आमी आझाद मैदानार सांगिल्लें की कितें जावपाचें आसा, आनी 2 दिसांनी कितें जालें. फक्त एक कॉमन मनीस म्हणून, सामान्य मनीस म्हणून म्हजी लोकां कडेन एकच मागणी आसा. जें कितें घडटा, जें कितें घडलां आनी जें घडत आसा आमचे कडेन, तें तुमी पळयता, दोळे उगडे धरून जें तुमी पळयता तें एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फावट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा, म्हाका म्हणजे हें आसा, म्हणजे पिलर्स आसा. पिलर्स इज माय फॅमिली, माय वायफ, माय चायल्ड, माय मदर, माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी. देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा, आमचो गांवचो सातकायतार. आनी सदांच हांव सांगता, आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते, कितलेय सतावणूक जाले, कितली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशी दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता, भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओनली फॉलोईंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉसीस. इट इज अंडरस्टूड. बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध वावरता. आनी हाचे त्रास आमकां जाताय. मनाक त्रास जाता, जिवाक त्रास जाता, खूब गजाली आसा. पण नियती, जी नियती आसा, जो नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा, दॅट ऑलवेज सेज, एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव, वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड, एंड वॉट गोज अरावंड फास्टर will come around faster, and that's the law of inertia. Will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारखे एक मिडल क्लास लोक जे टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां, आज ताजो हांव निशेध करता. म्हणजे फक्त प्रत्येक बहुजन समाज, प्रत्येक गोंयकार, नॉट जस्ट बहुजन समाज, आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका, एनीबडी कॅन बी इन द पोजिशन दॅट आय एम. आज एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका हो हॅरेसमेंट करता, एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका मानसीक त्रास, म्हज्या फॅमिलीक मानसीक त्रास दिता, जाल्यार तुमी, आमी, म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक आनी गोंयचो खंयचोय मनीस जो आसा तो फाल्यां ह्या पोजिशनार आसपाक शकता. तेन्ना ह्या फावट ओगी रावूं नाका. ऑपॉर्च्युनिटी आसा 2 म्हयन्या भितर गोंयांत बदल घडोवन हाडपाची आनी 2027 बदल घडोवन हाडपाची. तो बदल तुमी घडोवन हाडपाक जाय. आय डोंट थिंक दीस इज ओवर इन एनी फॉर्म. हो हांवें आत्तां कोणी म्हाका विचारलें कितें जालें काय म्हणून. नाटक सुरू जालां आनी नाटकाचो पयलो अंक प्रॉबेबली आज सोंपला. सो फाल्यां तुमकां परतो दुसरो म्हाका अजून कांय आपोवना. पण ज्या तरेन ज्यो गजाली घडटा त्या तरेन त्यो गजाली म्हाका दिसता अशे तरेन आमकां इलेक्शना कडल्यान पयस दवरपा खातीर आज हो टायम सारिल्लो. I have no more words to say anything further. ED is doing their job, which they are asked to do. I have cooperated with investigation. आमी आज सकाळच्यान सांज मेरेन हांगा आशिल्ले. कोइन्सिडेंटली 3 जे तिसरे लोक आशिल्ले ते म्हाका आतां कळ्ळें की दॅट इज आमचो भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक नायक आशिल्ले. दत्तप्रसाद नायक who is also a Bandari leader, and Ramrao, who is also a Bandari leader. It is not coincident that this is happening. जाती वयल्यान उलोवचें न्ही आनी जाती वयल्यान कांय करचें न्ही अशें म्हणून आमी सदांच म्हणटा. पण आज म्हणून दिसला आनी जांकां समजुपाक जाय तांणी समजुपाक जाय. हाच्या भायर आनी काय उलयपाचें. सेम रिलेटेड केसीस ऑल आर कनेक्टेड, ऑल कॉल्ड फॉर सेम रिलेटेड केसीस. आतां मेंबर तुमकां विचारले तेंच्यांनी म्हाका इलेक्शन रिलेटेड तुमकां क्वेश्चन केले, तुमकां सेंड केले प्रश्न म्हाका बाकीच्यांचे कितें प्रश्न विचारले आनी कितें म्हाका खबर ना.
पण coincident is, or is it a coincidence, or is it too much of a coincidence that 4 leaders of Bandari community are called together, including Adhyaksh of Bandari Samaj? It speaks volumes of what is happening and what is made to happen. Whatever it is, I think people who are doing this, आणि आमकां म्हणजे आज हांगा गिरट्यो घालताले सायडीन ते तुमकांय कोण ते खबर आसा. पयरच्याय सभेक ते आशिल्ले, आजूय हांगा आसा. आनी नॉर्मली ही इज सीन with Chief Minister of Goa most of the time. So I don't think I need to speak any further. What is there? I think after Khatri ashilo record karta. I saw him. So he is there, seen there. He is seen in Secretariat. He is seen in Assembly. He was seen here. He was seen at Azad Maidan. He is seen quite often. So what this is all about? He सांगपाक म्हाका दिसता आनी दुसरे words हांव use करना. Because I have said so much today, probably lot of more things can happen. My life, my personal life, my family's life can be at stake. But हे सगळें घडटा आसतना लोकांनी एकूच गोष्टीचो विचार करपाक जाय. जे आज म्हजे कडेन घडटा ते जर फाल्यां तुमच्या भुरग्या कडेन घडत, तुमच्या भावा कडेन घडत, तुमच्या बापाय कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. ते तुमच्या पुता कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. तुमच्या घोवा कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. म्हाका दिसता हाजे जर आन्सर ना जर आसा न्ही तेन्ना विचार करून भायर सरात त्या फाटीं आनी विचार करून म्हाका फ्रॉम एनी बीजेपी लिडर्स ऑर समथिंग एनी कॉल काय गजाली हांव तुमकां प्रत्येक फावटी सांगला. लास्ट टायमूय सांगलें एक फॉल्स एक्सिडेंट केसीन तांणी हें केलें. आनी कालचे जे स्टेटमेंट आसा तुमी कांय स्पोक्सपर्सनाचे पर्सनल अटॅकूय पळयले लास्ट 2-3 दिसां भितर. आय मीन अशें पर्सनल राजकारण आमी केन्ना करूं ना. ऑफकोर्स दिल्ली हाज्या बद्दल किंवा आम आदमी पार्टी कडेन म्हणजे कितें तांकां दिसता कोणें इन्फॉर्मेशन दिलां हांव कितें कॅन्डिडेट आशिल्लो प्रॉब्ली काय जें कितें म्हाका विचारलें तितकें हांवें आन्सर्स दिल्ली. मिस इन्फॉर्मेशन दिलां आय डोंट नो वॉट समन जाल्लें म्हणून हांव प्युअर जाल्लो. जें कितें कॉपरेशन जाय आय बी कॉपरेटींग. परत केन्ना आसलेलें तुमकां बी वॉट एवर जें कितें डॉक्युमेंट्स मागिल्ले म्हजे पर्सनल आमचे सगळें आसा वी हॅव गिवन इट. आम आदमीच्या प्रेजिडेंटान सांगलें तांकां की ते जेन्ना उलयता गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट तेज्या खातीर तांकां हो दबाव हाडटा. तुमकां दिसता पार्टीक लागून म्हाका दुसऱ्यांचें कांय उलोवपाचें ना. बीजेपी पार्टी खातीर बीन कित्याक म्हाका म्हजे जे कितें प्रश्न विचारले हांवें आन्सर केल्या एंड दॅट्स इट. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी अदर पॉलिटिकल लायन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अशें कितें टॉपीक. एनी फायनान्शियल मॅटर्सचे तुमकां विचारले? आय कॅन ओनली टेल दीस वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दॅट आस्क्ड तुमच्या आनी खंयच्या लिडरांक ते नांव बीन घेतलें कितें सांगलें तेजें? तशें काय दिल्लीच्या काय लिडर्सांच्या ते नांवा बद्दल तुमकां कितें विचारलें तेजें? तशें काय विचारूं ना. ओवरऑल कोण येताले हांगा आमी तशें आमी कोणाच्या टचार परत आपयला आमी तुमकां सद्या आमची इन्फॉर्मेशन घेतला. रिलेटेड जेन्ना आता दिल्ली केजरीवाल की जो केस चल रही है उसके सिलसिले में कुछ पूछताछ हो रही थी क्या? केस के बारे में कुछ भी नहीं है. सिर्फ हमारा जो मेरा पर्सनल जो मेरा कैंपेनिंग था उसी के बारे में पूछताछ. इतली वरां तुमकां कितली वरां क्वेश्चन दिले? तशें ब्रेक आसता ती अमाउंट कितना है 2 लाख अमाउंट कितना है कैंपेनिंग के लिए दिया था ऐसा कुछ वॉट एवर इज इलेक्शन एक्सपेंस स्टेटमेंट वी आर प्रोवाइडिंग. तर ते सगळे आसा न्ही इट इन ब्लॅक एंड व्हाईट. सो ऑल दॅट इज बींग प्रोवाइडेड. तुमच्या बरोबर आनीकूय 3 जाणांक आपयलेले सर. सो आय डोंट नो अबाउट इलेक्शनाक कितले स्पेंड केले बी तेजेर अशें हय ते सगळे डिटेल्स आसा ते वी आर प्रोवायडींग दॅट. सो आय वॉज नॉट नो एनीथींग सो आय केम फॉर इन्क्वायरी. नाव दे आस्क मी गिव दोज डिटेल्स. सगळे फायनान्स काय विचारून पडते फाल्यां बीन आपयल्या? फाल्यां फाल्यां आपयल्या पडते? फाल्यां आपयल्या पडते? हय फाल्यां आपयल्या. ना